मडगांवचे आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हाड्डोळा म्हाळशेक शिगम्याचे नमन घाले। आदले दिसा फोंडेचो आमदार रवीन म्हाळशेक नमन घाल्ले। 3 मार्च ते 17 मार्च मेरेन गोंयांत गांवागांवांनी शारांनी शिगमोत्सव, चित्ररथ आनी रोमटा मेळ्यांचे मिरवणुकीक कमिटी नेटान कामाक लागल्यात। मोठ्या दबाज्यान गोंयचो शिगमोत्सव आयच्या दिसा सुरवात जावन जवळ जवळ 15 तारीख पर्यंत संबंध गोंयांत सगळ्या तालुक्यांनी जे मेजर सिटीज आसा थंय हो शिगमोत्सव, चित्ररथ, रोमटामेळ आनी बाकीचे खेळ करून चालू करता आनी ताजें श्रेय आमकां फोंडेकारांत आसा। संबंध अंत्रुज महालांतले लोक एकठांय जावन हो शिगमोत्सव मनयता। हांव ह्या दिसा सगळ्या लोकांक शुभेच्छा व्यक्त करता। सगळ्या गोंयकारांचो शिगमो एक मोठो उमेदीचो आनी व्हडलो सण अशा पद्दतीन सगळे जाण मनयतात। आयज फोंडे म्हालांतल्यान खरें म्हणजे हो सुरू जावपी शिगमो आसा 15 तारीख पर्यंत सगळ्या गोंय बराबर खेळलो वतलो। तातूंत सगळेच जाण जाणटे आसात, नेणटे आसात, युवक आसात, सगळे जाण मोठ्या उमेदीन हातूंत वांटेकार जातात। उमेद हो आसा की आयच्यान सुरू जाल्लो हो शिगमो फुडले 15 दीस मोठ्या उमेदीन सगळे कडेन खेळो वचचो, सगळ्यांनी तातूंत वांटेकार जावचे अशें ह्या निमतान सगळे कडेन मागणी आसा। फोंड्या शिगमोत्सव समितीचो 3 मार्चाक शिगमो, फोंड्या उपरांत गोंयभर शिगमोत्सव। ह्या दिसा आमकां श्री माननीय गोंय सरकार गोंय राज्याच्यो गव्हर्नर श्री डॉक्टर मृदुला सिन्हाजी ही आमकां त्या दिसा प्रमुख पावणे म्हणून लाभलेली आसा आनी तांच्या हातांतल्यान आमी नाल्ल फोडून तिस्कार जी घुमटी आसा थंय ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन जातलें आनी मागीर सगळी रोमटामेळ, फ्लोट परेड आनी लोकनृत्य तशेंच फॅन्सी ड्रेस सिनियर गटाची आनी फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर गटाची हे सगळे कार्यक्रम त्या दिसा जातले। पेडण्या 12 मार्चाक शिगमो, पेडणेचो आमदार मंत्री बाबून शिगम्याचो शेड्यूल सांगले। शिगम्याची सुरवात करताना आमचे गार्डन जे आसा ते तयार जाल्ले आहा। गार्डनाचे ओपनिंग आमी ते दीस दवरतले आनी गार्डनाचे ओपनिंग वयल्यान आमी चालू करतले। म्हाका जाय आसलेलें 10 तारखेक चडांत चड जो एंट्री मारतात आमी पेडणेसान येतात भितर ते ब्युटिफिकेशनाचेंय ते दीस हांव दवरपाक पळयता। समज फाल्यां म्हाका कळटलें वखदां रातीन आयल्या उपरांत ते ब्युटिफिकेशन जे एंट्री मारतात ते ब्युटिफिकेशन ते दीस आनी आरोग्य सगळ्यांचे थंय फावंडेशन तोय आमी दवरून हे सायडीन गार्डनाचे आनी मागीर नाल्ल दवरपाचो कार्यक्रम चडांत चड हांव दवरपाक पळयता। आतां हो कार्यक्रम कसो व्हरप आनी कितें चेंजीस करप हेज्या बद्दल तुमचें सजेशन तुमची जाता तितली हेजे भितर कसो सक्सेस करप हें तुमी सांगतले आनी तुमचें कितें। वास्को 5 मार्चाक शिगमो, मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीन हे खेप भगवो शिगमो म्हणून थीम दवरल्या। ह्या वर्सा यंदा हो शिगमो भगवा शिगमो असो ठरयला, भगवा करपाचो म्हणून। भगवा म्हटल्यार होली तुमकां खबर आसा, फेस्टिवल ऑफ कलर्स म्हणटा, रंगाचे फेस्टिवल। जशें की धवो रंग शांतिकायेचें प्रतीक आसता, तांबडो रंग प्रेमाचें प्रतीक, तसो आमचो भगवा हो हिंदू धर्माचें प्रतीक जावना। जाल्यार भगवा शिगमा आनी त्या भगवा शिगम्याच्या निमित्तान आमी वार्षिक जे कार्यक्रम करता ते ह्या वर्सा आमी बऱ्यापैकी बरे कार्यक्रम हाडला म्युनिसिपालिटीच्या फुडल्यान। जाल्यार आमची सुरवात जातली तो DDI डान्स इंडिया डान्स संकेत म्हणून गोवेकर जो विनर आसा तो येवपाचो आसा पयल्या दिसा आनी बाकीचे रिलिजियस डान्स जावपाचे आहा कर्नाटकासून आनी थंयसून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। बाणावले मतदारसंघा खातीर 100 कोटीची कामां सँक्शन जाल्यात। काम रोखडेच सुरू जातले म्हूण आमदार चर्चिलान मिडियाक सांगला। उदरगत आनी सोबितीकरणाच्या कामांनी बाणावले जॅक सिकेराचो पुतळो बसोवपाचोय प्रस्ताव आसा। या टेंडरा बराबर आता आनीक एक अबाउट 14 करोड सेक्शन जाला तेय हालना पर टेंडर जातले बाणावली खंय हारेबांद ना हारेबांदाचेर आख्खे रुंद करून ब्युटिशन बतींग हय सांग आख्या ब्युटिशन बतींग
त्याची भायर तुगेलो वारका आमगे शिमतर ना शिमतर तो पेळा रस्तो गेलो ना ताका अबावट 3 crore कितें ताका सेक्शन गेल्ले आहा तोय बिडिशन करता आमी फोगोर अबावट 25 crore हेजेर हितूंतल्यान जीआरसींतल्यान सेक्शन जालें. आतां म्हाका तो फोन येयलो तेगेलो की चेअरमॅनान सन्मान चेअरमॅन खंय गेला चेअरमॅन बाबा म्हाजो घराक आहा सगळ्यां मात सगळ्यो फॉर्मालिटी जाल्यो हय. सो हें एक काम जालें. मागीर दुसरें म्हाका 25 crore मुगेल्या रस्त्यांचेर सगळ्यांच्यान टेंडर जायत आहाय जातल्यांच्यान सगळें जाला फॉर्मालिटी जाले ते हितूंतल्यान PWDंतल्यान तेय म्हाका हें केलें. प्लस चेअरमॅन आमगेलो टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगारान म्हाका 13 crore आनी 13.40 crore कितें हें केलें ताणें हिंगा खंय कोलवा आनी बाणावली आमकां हें आसना पार्किंग आसना पार्किंग बी कोताय बाणावली पंचायतान एक रेजोल्युशन केलां सगळ्यांक मागणें कशें थिंगा आमी एक जागशिकराचो हें दवरलें थिंगा स्टॅच्यू ना हिंगा आरेमादा भितर ना आज आम थिंगा वचपाक चोवपा थिंगा तें चोवन खंय करपाचें. म्हापशा नगरपालिकेन 64 कोटी 84 लाखाचे बजेट पास केला. पालिकेची खासा बसका जाली. बाकीच्या नगरपालिकां परस म्हापशा हाऊस टॅक्स आनी ट्रेड लायसन्स टॅक्स आनी फी कमी आसा. ती वाडल्यार नगरपालिकेक शिल्की येणावळ येतली म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. काउन्सिलचे बजेट ह्या काउन्सिल मिटींग स्पेशल काउन्सिल मिटींगेन अप्रूव जाल्लें आसा. सो ह्या वर्साचें आमचें टोटल बजेट इन रिसीट ओपनिंग बॅलन्स आसा 64 crores 84 lakhs 34,475. सो हे आमचें बजेट आसा. आज म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हणून पळयत जाल्यार अजुनूय आमचे बजेट इम्प्रूव जावंक शकता. कारण आमचे जर पळयत न्हू जाल्यार आमचे हाऊस टॅक्स आनी आमचे जे ट्रेड लायसन्साच्यो रेट आसा सो कंपेरेटीव खुबश्यो म्युनिसिपालिटीच्या खुबश्यो कमी आसा आनी ह्यो आमकां जर आमी जर अपग्रेड करीत जाल्यार आमचें आनीक बजेट सरप्लस जावंक शकता. मडगांव नगरपालिकेन निमाणे 10वेन बरी कामगिरी केल्ल्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिली. 2 वर्सां जाली भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवंक ना म्हूण शेडो काउन्सिलान इश्यू केल्लो. And I think it was not an intentional delay because I think our council was instrumental in fact in giving the prizes which were even the ones which were not given by the earlier councils for I think 2 years. So I don't think it was an intentional delay, but somehow it with the best of the intention it got delayed. So that's what I apologize to the parents and to the children that it is not an intentional delay. So this time we'll have made up, and next year I will see to it that it is done in time. Better late than never. Finally, the felicitation program has been held by the Margao Municipal Council, and 2 years awards have been distributed. That is of March 2016 and March 2017. Our only request to the council is that these awards should not be delayed for so long. In fact, immediately when the results are declared, end of May or June, by July, August, the award should be distributed. Because you cannot motivate a child after 2 years. Motivation happens instantly when that child achieves that target, achieves that excellence in that particular field. Bureau Report, Prudent. Give a break.